फ्रांस देशाचे दक्षिणेक लुर्स एक ल्हान शार आसा आनी थंयसर 1858 वर्सा मारी बेर्नादेत सुबेरू ही 14 वर्सांची शिकप नासली गरीब घराण्यांतली चली आपल्यो सोयरी भयणी तांच्या वांगडा लांकडां विंचूंक म्हणून लागींच आसल्या पाव न्हंय कडेन गेली आनी लांकडां विसतना तिका थंयच खडपाचे कुशीन एक अस्तुरी दिसली. तिका मात दिसली, दुसऱ्यांक दिसूंक ना. तिका जाप दिसलें तें कितें गाय म्हूण पळोवंक ती लागीं गेली आनी मागीर तिका गमलें ही सायबीण माय आनी सायबीण माय तिच्या कडेन उलयली. हें घडलें आतां फेब्रुवारीचे 11 तारखेर. मागीर त्याच वर्सा जुलायाचे 16 तारीख हाच्या मदल्या काळांत 18 पावटी सायबीण तिका त्याच जाग्यार दिश्टी पडली आनी सायबिणीन आपली वळख तिका सांगली. हांव पापा खातावीण जल्माल्ली कोसेसांव सायबीण. कोसेसांव म्हणजे नितळ निर्मळ म्हणलो अर्थ. जेन्ना ही खबर गांवार पसरली कोणें तिचेर व्हडलो विस्वास दवरलो ना. हें कशें जावं येता, ही शिकप नासली आनी सादी आमी कितले पावटी ते न्हंय कडेन वेता आनी आमकां कित्याक दिश्टी पडूना, हिकाच कित्याक दिश्टी पडलें अशें. इगर्ज मातेच्या वडिलांनी पयलो विस्वास दवरलो ना. पूण मागीर बेर्नादेत सांगता तें पळोवन मागीर तांकां दिसलें ही चली खरेंच सत सांगता. आनी मागीर इगर्ज मातेन हें सत मांडून घेतलें आनी थंयसर जायतो लोक, हजारांनी म्हणल्यार जाता लोक थंयसर येता. पूण आतां ह्या फेब्रुवारी म्हयन्यान थंय चड थंड, इतलें थंड आसता, तें स्नो इतलो पडटा. न्हंय आसा, ग्रोटो आसा, ग्रोटोच्या मुखार ती न्हंय आसा, पाव न्हंय आनी मागीर फुडल्यान दोंगर फाटल्यान दोंगर सगळे आयसान भरले आसतात. म्हूण ह्या फेब्रुवारी म्हयन्यान थंय चड लोक येना. जायतो पिडेस्त लोक येता आनी थंय ग्रोटो लागीं येवन थोडीं दिमी घालून, थोडीं बसून, थोडीं उबी रावून भायर त्या थंडाक मागणें करतात. आनी मागीर सांजेर पवित्र साक्रामेंताचो पुरसांव आसता. एकटो फादर पवित्र साक्रामेंत घेवन येता आनी जीं कोण पिडेस्तां आसात एक एकल्याचेर दवरून तांकां बेसांव दिता आनी मागीर सगळ्यांक बेसांव दिवन मागीर पवित्र साक्रामेंताचें बेसांव तें सोंपता. आनी हें सगळें करतना थोडो लोक बरो जाता. थंय कितलींशीं व्हीलचॅरां पडलीं आसात. येताना लोक व्हीलचॅराचेर आयलो, पाटी वेताना व्हीलचॅराचेर वचूंक ना. ती व्हीलचॅरां थंय रास पडलीं आसात. थोडीं बरीं जातात, थोडीं बरीं जायनात, कित्याक आमकां खबर ना. आतां सायबीण माये कडेन आमी मागल्यार फायदो कितें आसा? ती देवाची आवय, जेजूची आवय, देवान वेंचून काडली. पूण पयलो मान तिका आमी दिना. पयलो मान आमी दिता देवाक. देव बाप, देव पूत आनी पवित्र आत्म्यांक हो पयलो मान. कित्याक आमी पळया मागण्यांची सुरवात कशें करता? बापाचे आनी पुताचे न्ही आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमी सायबिणीच्या नांवान करिना, आमी सांतांच्या नांवान करिना, सांतिनीच्या नांवान करना आनी करूं नये. कित्याक ताच्या परस व्हडलें पातक आनी दुसरें ना. पयलो मान सर्वेस्परा देवाक. दुसरो मान आमी कथोलीक आनी ऑर्थोडॉक्स सायबीण मायेक दिता. तिसरो मान आंज बडव्यांक
आनी चवथो मान सांतांक आनी सांतिणींक. बरें, आतां आमी सायबिणी कडेन मागता इतल्याकूच, कित्याक ती आमचे भशेन मनीस आनी ती एक आवय. आतां आवय म्हणटच तिका भुरग्यांचे कश्ट, त्रास, दूख सगळें समजता. आनी भुरगीं पळया घरांत आपणाक जर कितें सांगूंक जाय, जिवाक बरें ना वा कितें जाय, ती पयलीं बापाय कडेन वचनात तितलीशीं, भोव थोडीं वेता जातीत, चडशीं आपल्या आवय कडेन वेतात, सगळें आवयक सांगतात आनी मागीर आवय बापायक सांगता आनी मागीर सगळें जाता. कित्याक आमचो संबंद आमी जल्मोच्या आदींच आमच्या आवय कडेन येता. आवयच्या कुशव्यांत आमचो जल्म जालो, थंय आमी सर वाडलीं 9 म्हयने आनी मागीर जल्मातच आवयनूच आमकां आमचें सगळें केलें न्ही. म्हणटच कोणाकूय जाल्यार आवय चड मोगाची आनी लागशिल्ली आसता. आतां सायबीण माय आमची सर्गींची आवय. जेजूनच खुर्सारतावन तिका आमची आवय करून दिली. जेजून जुवांक म्हणलें, पयलीं ताणें सायबिणीक म्हणलें, ओ तुजो पूत, आनी ताका म्हणलें ही तुजी आवय. जेजूनच आमकां सायबीण माय आमची आवय करून दिल्ल्यार तिका आमी तो मान दिता. प्रोटेस्टंट आनी बिलिवर्स आमचेर हो आरोप करतात, आमी सायबीण मायेक गरजे भायर चड मान दिता. ना ना, आमी सायबिणीक मान करता, आमी सायबिणीचें आराधन करिना. आमी आराधन, वर्शीप, वी वर्शीप ओन्ली गॉड, बट वी ऑनर मदर मेरी, वी ऑनर सेंट्स, वी डोंट वर्शीप सेंट्स, अँड वी शूड नॉट, बिकॉज दॅट इज अ ग्रेटेस्ट सीन. म्हणटच हें आमी समजून घेवंक जाय. मागीर आमच्या लोकांच्या पळय सायबीण माय कितल्यो आसात. सायबिणीक नांवां जायतीं आसात, गांवां प्रमाणें तिका नांवां आसात. फातिमा दिश्टी पडली म्हणून फातिमा सायबीण, लुर्सान दिश्टी पडली म्हूण लुर्स सायबीण, वेलांकणी दिश्टी पडली म्हूण वेलांकणी सायबीण, ग्वादालुपेन दिश्टी पडली म्हणून ग्वादालुपे सायबीण. मागीर तिच्या गुणाचेर आदारून ती अचर्यां करता देखून मिलाग्रीस सायबीण, भलायकी दिता म्हणून सावूत सायबीण, अशें जायतीं नांवां आसात. पूण सायबीण आसा एकलीच, हेंय आमी समजून घेवंक जाय. केन्ना केन्ना आमचो लोक पत्रांचेर एडवर्टिजमेंट दिता, कोशेसांव सायबिणी कडेन, फातिमा सायबिणी कडेन, वेलांकणी सायबिणी कडेन आनी मागलें आनी म्हाका उपकार मेळ्ळो. म्हणजे कोशेसांव सायबीण वेगळी आनी फातिमा सायबीण वेगळी. लोकांक समजून हें सगळें कितें म्हणुया, एका प्रकारचें फितिस्पॉण, सुपरस्टिशन. सायबिणी कडेन मागलें म्हूण सांग, तुवें कोशेसांव सायबिणी कडेन मागलें कितें, मिलाग्र सायबिणी कडेन मागलें कितें, नाजाल्यार फातिमा सायबिणी कडेन मागलें कितें, वा वेलांकणी सायबिणी कडेन मागलें कितें, मोती सायबिणी कडेन मागलें कितें, सायबिणी कडेन मागलें न्ही. हें आमी सारकें समजून घेवंक जाय. आमच्या लोकांक आतां सारकी समजणीच ना. म्हणून घरांत पळय एके पटी आमच्यो आल्तारार पळय कितल्यो सायबिणीच्यो माजी आसतात. हांव लोकांक म्हणटा, तुका जर दवरूंक जाय खंयची एक दवर. तुवें खंयची इमाज दवरली सायबिणीची, तूं मान दिता सायबिणींक न्हय, इमाजीक न्हय, तूं मान दिता सायबिणींक. इतल्यो इमाजी सायबिणीच्यो कित्याक? हाका लागून एक चुकीचें चिंतप येता. आमच्या घरांत जर दुसऱ्या धर्माचो लोक आयलो, तांकां दिसता ही सायबीण वेगळी, ती वेगळी, ती वेगळी, ती वेगळी, ती वेगळी. तशें ना, एकूच सायबीण आसा. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, काना नगरांत थंय जेवणा वेळार सोरो उणें पडलो तेन्ना सायबीण माय आपुणूच जावन, तिका कोणें सांगूं ना, वचून आपल्या पुताक विनंती करता. आनी जेजू पयलें म्हणटा, म्हाका आनी तुका कित्याक पडलां, आमी हांगा सयरीं कशीं आयल्यां काजाराक, ती आमची जबाबदारी न्हय. पुता कडेन ती कांय वाद घालिना, चाकरांक म्हणटा तो कितें सांगता तें तुमी करा. आनी आपल्या आवयक लागून जेजून हें पयलें असर केलें म्हणून सांजो हांव सांगता. म्हणटच आमचें कितें मागणी आसात, आमचें कितें दूख आसा, तें आमी देवाक सांगचेंच जालेंच. पूण तेच बरोबर आमी सायबिणीक जर सांगलें तर सायबीण माय
आमचे खातीर आपल्या पुता लागीं विनंती करतली आनी देवाक जाय जाल्यार आमी मागलोलें देव आमकां दितलो. म्हणटच ही पातळी दवरून आज खास करून आमी जीं पिडेस्तां आसात, पिडेन वळवळटात, कश्टवतात, तांचे पासत मिसा वेळार आनी आखो दीस मागणें करुया.